देव बरो दीस दिवं. मागीर म्हाका येवकार तुमकां सकाळच्या दिसाक अकस्मात आमकां पावस मेळ्ळो आनी पावसांतल्यानूय आमी आयल्या. देवाचे आशिर्वाद तुमकां हे मिसांत आमी ग्लोरिया डिकोस्टा हांचे दिसा बसत मागता थँक्स गिवींग मास. आनी तशेंच मागता माविला फेर्नांदीस, आज तिचो वाडदीस. तांकां देवान आपल्या आशिर्वादान भरूंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याची शांती तुमची सगळी आसूं. A true Christian is an open window, not a closed door. खरो क्रिस्तांव जावन आसा उक्ते जनेल न्हय बंद दार. उक्त्या जनेल्यांतल्यान सुर्याची किरणां भितर सरतात, पूण बंद दारांतल्यान फकत काळोख. आमच्या जिविताची यात्रा चलतना आमचे मुखार दोन वाटो उब्यो आसतात, उजवाड्याच्यो आनी काळोखाचो. तांतल्यो खंयची एक वेंचून काडूंक आमकां सत्य आसा. एका नीज आनी विश्वाची क्रिस्तांवाची वाट जावन आसा क्रिस्ताची किरणान दुसऱ्यांच्या जिवितांत फांकूंक. आयज जेन्ना आमी बंदखणाच्या वावराक भेटयलोलो आयतार पाळयता, आमचो विशय जावन आसा वचात विश्वासी यात्राकारा कशी जिवन सासणाचें जिवीत आपणायात, कित्याक आमचो देव मोगाळ आनी दयाळ. आपल्या मोगान ताणें आमची सोडवण केल्या आनी आपल्या पुताच्या मासा रोगता वरवीं तो आमकां पोसता. ताचेच गोठायेन बंदखणींत आसलोल्या भावा भयणीच्या निर्शेल्ल्या काळजांक आमी विश्वासी यात्रेकारा कशी आमच्या मागण्या, त्यागा आनी मोगा वरवीं तांकां आनी तांच्या कुटुंबांक आमी सगळीं धीर आनी आदार जावंक, तांकां आनी आमा समेस्तांक सासणाचें जिवीत आपणावंक ह्या मिसाची बलिदानान कृपा मागुया. आनी भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन बरी भशेन वांटो घेवंक आमी पातकी आमी असोक म्हूण ओळखून देवाचें भोगसणें आमकां मागुया. हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून हांव विचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या सौभाग्य सदांच सुखवाद मेळ्ळी सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक. आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. Soumya
पासून आम्ही तुका वाकळटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बाबाच्या एकल्या पुता. सोम्या देवा देवा देवाची शेली शेली. तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कोर. तू बाबाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागे ऐकून घे. कित्याक महिमा देवा तू स्वर्गी महिमा देवा. 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 आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुया. सौर पदवेदारा आनी शासनाचे देवा, बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता. तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजी मोगाची भुरगीं केलें. ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां ओदीक ओदीक बोर आनी अशें तुवें बासयलेलें दायज आमी जोडीशें कोर. आमच्या सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरोदेवचे सवे पवित्र आत्म्याच्या एक कोणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनांक. देवाचें उतर आयकुया. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. एलिजा एका दिसाची वाट चलून अरोण्यांत गेलो आनी एका रोता झाडांखाल बसलो आनी आपणाक मरण आशेवन ताणें म्हणलें, सर्वेस्परा आतां पुरो, म्हजो प्राण काड. म्हज्या पुर्वजां परस हांव बरो न्हय. उपरांत तो आड पडलो आनी झाडा पोंदा न्हिदलो. पूण एका देवदूतान ताका हात लायलो आनी म्हणलें, उठ आनी खा. ताणें सोबोवती नदर मारली आनी आपले तोकलेशी गरम फातराचेर भाजलोली भाकरी आनी उदकाचें आयडोन पडयलें. तो जेवलो आनी पियेलो आनी ताणें उपरांत नव्यान आड पडलो. पूण सर्वेस्पराचो दूत आनीक एक पावट परतो आयलो आनी ताका हात लावन ताणें म्हणलें, उठ आनी खा, कित्याक लांब वाट तुवें चलची आसा. म्हणटच तो उठलो आनी खावन पिवन त्या जेवणाचे गोठायेन 40 दीस आनी 40 राती होरेबाक देवाच्या दोंगरार पावसोर तो चलून गेलो. देवाचें उतोरें. पाचे ओडकार. आमचो जबाब गावून जातलो. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशीच आमचेर देव तुजी प्रिती हे स्तोत्र आमी हे बरी गावया. Josó tudzież amco wisłat sorwyspora, toci amcie devu tuci priti. Ani kori gawiya. Josó tudzież amco
विश्वास सोर्बेस पोरा तोशीच आमचे देव तुजी प्रिती सगळ्या वेळार सर्वेस्पराक दिनवासतलो ताची स्तुती सदांच म्हज्या होंटांचेर आसतली सर्वेस्परा सवे म्हज्या ओतम्यांक वडवीक मेळटा हें आयकून कालत्यांक भोगतलो संतोश जसो तुजेर आमचो विश्वास सोर्बेस पोरा तोशीच आमचे देव तुजी प्रिती म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात एका ताळ्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता जसो तुजेर आमचो विश्वास सोर्बेस पोरा तोशीच आमचे देव तुजी प्रिती ताचेर दोळे लावून रावात तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात तकली पोंदाक घालूंक तुमकां कदींच पडचें ना दोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो जसो तुजेर आमचो विश्वास सोर्बेस पोरा तोशीच आमचे देव तुजी प्रिती ताच्या सेवका भोंवती वेदो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड ताच्या गोपान आसरो सोदता तो मनीस बागी जसो तुजेर आमचो विश्वास सोर्बेस पोरा तोशीच आमचे देव तुजी प्रिती बागिवोन पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप देवाच्या पवित्र आत्म्याक दुखेस करूं नाकात कित्याक सुटकेच्या दिसा ताणें आपल्या शिक्क्यान तुमकां कुणावून दवरल्यात सगळी उचांबोलाय राग क्रोध चालयो आनी सगळे तरेचे कोटेपण सोडून दियात आनी एकामेकाक ताय दोयाल आनी काकुतीवंत जायात क्रिस्ता सोवे देवान तुमकां बक्षिली तेच भाशेन तुमी एकामेकाक बक्षात जशें क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आमचे खातीर दोमदमीत परमळाचें देणें आनी योन कसो आपणाचेच देवाक समर्पण केलें तशें तुमी देवाचे अपुरबायेची भुरगीं देखून ताची देख घेयात आनी मोगान जियात देवाचें उतोरें देवाचे वडकार सगळीं आमी उबी रावन उद्गाराचें गायन गावया B10:5:27 B10 पेज 27 आमी 5वो श्लोक गावचो Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, Udordoniam ci calzam, eu tudzia putaci utra. Udordoniam ci calzam, eu tudzia putaci utra. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy
सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवा वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. हांव स्वर्गांतान देंवलोलो उंडो अशें जेजून म्हळें देखून जुदेव लोक ताचेर गुणगुणूंक लागलो. ती म्हणटाली, जुजेचो पूत जेजू तो होच न्हय? ताच्या आवय बापायक आमी ओळखना कितें? हांव स्वर्गांतान देंवलां अशें ताच्यान कशें म्हणूं येता? जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, तुमचे मोदें फुतफुतू नाकात. म्हाका धाडला त्या म्हज्या बापान कोणाक म्हजेशी ओडून हाडले शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना. आनी म्हजेशी येतले मनशाक हांव निमाणें दिसा नव्यान जिवंत करतलो. ती सगळीं देवान शिकयलेलीं मनशां जातलीं अशें प्रवाद्यांच्या बरोवपांनी मेळटा. जी कोण बापाचें आयकतात आनी शिकतात ती सगळीं म्हजेशी येतात. कोणें बापाक देखला म्हूण न्हय, पूण जो देवातान आयला ताणेंच मात बापाक देखला. हांव तुमकां सच सांगता, जो कोण विस्वास ठेवता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा. हांव जिविताचो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी ओरोण्यांत माना केलो आनी ती मरून गेली. पूण आसा स्वर्गांतान देंवलोलो उंडो. कोणूय तो खायत जाल्यार मरचो ना. हांव स्वर्गांतान देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो तो म्हजेंच मांस. तेन्ना जुदेवां मदीं वाद विवाद जालो. ती एकामेकाक म्हणूंक लागली, आरे हो आनीक आमकां आपलें मांस खावंक कसो दितलो रे? जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, आज आमी आमच्या गोंयांत बोणकोणींत आसलेल्यां खातीर भेटयलेलो दीस मनयता. प्रिजन मिनिस्ट्री संडे इंग्लीश भाशेन म्हणटात. हांव नकळो तुमी केन्ना तरी बोणकोणींत भेट दिल्या तुमी? तुमचे मदीं कोण आहा बोणकोणींत गेल्यान? शिस्तरी गुडी पावले हांव नकळो. आतां एकूच बोणकोण आसा कोलवाले. आदीं साडा म्हूण आसली, रेज मागूस आग्वादा आसली, आनीक लोकाप म्हूण आसात एक एका शारांत, जावं पणजे जावं मडगांवां जावं म्हापशां. थोडो वगत लोकापान दवरतात ते, सांपडलो म्हणटच कोणूय. भाव भयणीनो, आमी आज जेन्ना बोणकोणीक भेटयलेल्या खातीर हो आयतार मनयता, जायते आमचे क्रिस्ती भाव भयणां तांचे लागीं एक जोमो आसा, प्रिजन मिनिस्ट्री अंडर कारितास. बोणकोणींत वता आमी आनी बोणकोणींत आसलेल्यांक आमी भेट दिता. ताचे लागीं गजाल मात करता. सादा आसतना हांव चिखले पाजवीकार आसतना साड्यार कितलेच फावटी पावलां. थंय तांकां मीस केला, पवित्र ओर केला. क्रिस्मसाक तांचेशी वचून तांकां मिठाय गिफ्ट्स वांटल्यात. हांगा कोलवाले जायते फावटी पावला, तांचे पासून मीस केला, परम संस्कार. भाव भयणीनो, आमी मातशें जाणा जावंक जाय. प्रिजन मिनिस्ट्री म्हूण आहा आनी आज हो ऑगस्टाचो दुसरो आयतार 11, कारण 14 ऑगस्टाचे बागयोन मॅक्सिमिलियन कोलबे म्हणटात ताची परब. तो प्रेजांत आसलेल्या एका प्रिजनांतल्या मनशाक पासून आपूण मरूंक तयार जाता. आनी पाप साहेब जुआंव पावल दुसरो ताका 10 ऑक्टोबराचे 1982 वर्साक बागयोंत म्हूण पाचारता. 1982 आतांचो बागयोंत तो सेंट मॅक्सिमिलियन कोलबे.
हो एक पाद्री जावन आसलो आनी रशिया जेन्ना पोलंडाक आनी दुसरे कडेन राज चलयताले ताका बोडकुणीन घालो आनी हो बोडकुणीत आसलो पाद्री दुसऱ्या बोडकुणीत आसलेल्या बराबर सगल्यांक बोडकुणीन घातलेले. रशियान वो सोवियत युनियन ते काळार कम्युनिस्ट एक प्रेजांतलो मनीस सुटून वता कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्प आउटस्विच म्हणटात थंय प्रेझेंट पोलंड. इट वॉज अंडर रशियन ऑक्युपेशन. एकल्याक लागून 10 जाणांक मारूंक विचून काडटात. 10 जाणांचेर सर्त पडटा. तांतलो एकलो पोलिशूच फ्रांसुआ म्हूण फ्रांसीस ताचें नांव. तो बोबाड बांदता आपूण मरूंक सोदिना म्हाका बायल भुरगीं आहात. आनी तेन्ना पाद्री मॅक्सिमिलियन कोल्बे अधिकाऱ्यांक सांगता ताका सोडयात हांव ताचे सुवातेर मरूंक तयार जाता. आनी तांकां सगल्यांक ते कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पांत एका गॅस चेंबरांत घालता. आनी जायते दिसांनी हो फादर मरो ना एरमेले ताचे 9 जाण उरिल्ले. तो तांकां बुजोवन घोटाय दितालो तांचे बराबर टेस्ट करतालो मागणी करतालो. मागीर ताका एक इंजेक्शन दितात आनी तो थंय मरता. 14 ऑगस्टाची ताका इंजेक्शन दिलें आनी 15 ताची कूड तांणी उलपायली. भोंवमणीन ताच्या ह्या मार्तीरपणाच्या दिसा लागीं आसा तो आयतार बोडकुणीन पेटयलेल्या खातीर आयतार म्हूण आमी पाळटा. आमकां सोयेक मेळता जाल्यार आमी वचूंक जाय बोडकुणींत पळोवंक. बोडकुणींत 4 भाशेचे जागे आसात. एक आसा अंडर ट्रायल्स. अंडर ट्रायल्स म्हणजे जांचेर फॉर्मोन पडूंक ना कसले तरी केशीचेर ते सांपडलेले आसात आनी हियरींग चलतात कोर्टीन पूण तांचेर सेंटेन्स पडूंक ना तांकां म्हणटात अंडर ट्रायल्स. थोडे फावटी ते बरे मनीस तितून भितर आहात ते तितून क्रिस्तांव आहात हिंदूज आसात मुस्लिम्स आसात सगळे बराबर आसात ते पूण ते रावतात. आपल्याक ओ सुटका मेळटली वो आपल्याचेर फॉर्मोन पडटली. दुसरे आसात आनी ते जायते तांचेर सेंटेन्स पडला कन्विक्टेड म्हणटात तांकां कॉन्विक्ट्स म्हणजे तांचेर सेंटेन्स पडला. जुईजान सेंटेन्स मारला तांचेर घोडये थोड्यांक 5 वर्सां 10 वर्सां 15 वर्सां जिवीतभर तरेतरेचे सेंटेन्स तांचेर पडलेले आसा ते आहात. तातूंत मदें जायते क्रिस्ती भाव आसात. तिसरो भाग आसा वस्तुऱ्यांचो बायलो आसात तांकां सगल्यांक एक कडेन घातलेली आसात बायलां. आनी चवथे आसात जे ड्रग्सांक सांपडल्यात ड्रग एडिक्ट्स आनी ड्रग्सांचे बिजनेस करताले तोहल्याक तांकां एकी कडेन दवरलेले आहा. आनी ती व्हडली जेल ती. ह्या जेलींत बाबा भयणीनो आमचे भाव भयणो आसात. समाजांत जायते फावटी जेली मुखार आमची नदर अशी आमी बरें जालें तांकां क्यास फावो अशें आमी चिंता भायर आहात. थोडे फावटी ती निरपराधी कोणेच तांचे मदल्यान घोडयेक तांणी कोणें तरी चूक करूंक ना. थोड्यांनी निरपराधी न्हय अपराधी ते पूण तांचें मागीर मन बदलता. बोडकुणीत आसतना हांवें तशें करूंक फावनासलें हांवें चूक केली. मनशाची अशक्ताय ती ते अशक्तायेन ते बोरीक सांपडले आनी बोडकुणीत आसात.
कन्विक्टेड आसात तांचेय मदें जायते बरे मनाचे मनीस आहात. इतलीं वर्सां सेंटेन्स भोगता आसतना तांकां कळटा हांवें करूंक फाव नासलें तो, हांवें चूक केली, हांवें पातो घातले, हांव सजा भोगता, पूण देवान म्हजी काकूट करूं, देवान म्हाका बक्षिला. गुडी खरेंच देवान तांकां बक्षिल्यात. दुसरे सुवातेर जे बोणकुणीत आसात तांचे गोराब्यान तांची गोची, तांचें मन, जायते फावटी कोडू, तांचें नांव पेपराचेर येता. सगळ्याकूच गांवांत घास जाता उमक्यान हांवें केलें म्हूण. ताचें नांव पिड्यार जाता फामिलीचें. जायते फावटी ती बोणकुणीन तांकां पळोवंक पुरान वचनात, वचूं येता वचनात. जायते फावटी ती चिंतात बोणकुणीत आहा तो मेलो कहो, आमचो न्हू तो फामिलीचो. आनी बोणकुणीत आहा तांकां खूब दूख जाता. आपलेच फामिलीन जावं आपल्या घोरकांनीन, आपल्या भुरग्यांनी हे आपल्याचे चुकीक सजा दिल्या, आपल्याक सोडून दिला, आपल्याची खबर मात घेनात. ती जायते फावटी व्हडली दूख. तुमी तें गायन आयकलां, फामाद गायन, टाय अ येलो रिबन रावंड दी ओल्ड ओक ट्री. गोरकार आपल्या गोरकांनीक चीट बरयता, हांव बोणकुणीत आसलो, बोणकुणीची सजा सोंपली, म्हाका बोणकुणींतलो आज घरा धाडटात. पूण हांव बोणकुणीत आसतना तुमी कोणेंच म्हजी खबर घेतली ना, हांव जाणा. हांवें तुमकां खूब दुखयल्यात, हांवें तुमचेर अपमान केला, ही चूक हांवें करूंक फाव नासली. पूण आतां म्हजी बोणकूण जाली, आतां म्हाका सुटका, आतां म्हाका वच म्हणला, घरा वच म्हणला. हांव नोकळो, तुमी म्हाका घरा घेतली वो ना. हांव बासीन वेतलो, घराक वचच्यान पासार जातली म्हजी भास. पूण तुमी म्हाका मानून घेतला जाल्यार एकूच ओर्दुओ रिबन ते आमच्या झाडाक लायात. जोरूय तर हांव तो रिबन पळयत भासवाल्याक सांगतलो, थांबय, म्हाका म्हजी गोची म्हाका घेवंक रावता. जोरूय तर म्हाका तो येलो रिबन दिश्टी पडना, हांव वेतलो, फुडें वेतलो खंय तरी. आनी ताची गोची ते काळात ती अब्रोयणार गायन करपी, हें गायन करता तें आदलें, ताची गोची ही चीट वाचतात. ताका खरेंच दूख जाल्ली आपल्या बापायचे आनी आपल्या गोरकाराचे हें कुटूंब. पूण कितें करतात, ती ताका घेवंक तयार आसता. एक न्हय 100 अर्दी रंगाची रिबन्स ती ते झाडाक लायतात, लांबयतात. एक न्हय 100 लायतात, सांगूंक ताका आमी तुका बक्षिलो, तूं ये, तूं आमचोच गोडचो. टाय येलो रिबन रावंड दी ओल्ड ओक ट्री. भाव भयणीनो, जायते फावटी बोणकोणीत आसात तांची गोत ही बरे भाशेन बोणकुणीचे अधिकारी जाणात ताणें आपल्या जिविताची मन, आपलें जिवीत बदललां, मन बदललां. जायते फावटी तांकां सोडूंक सोदतात, ते अनपॅरोल आमी म्हणटात, सोडूंक सोदतात. वच घरा वचतू, 8 दीस राव, खंय वयतलो, गोचीक घेनात. गोच्च्यांनी सोडला ताका, तो खंय वेतलो. गोच्च्यांकूय जायते फावटी कावन्सिलींग जाय. तुमचो तो ताका घेयात मानून, बरो मनीस तो, बदलला तो, चूक घडली ताचे लागीं.
भाव भयणीनो, हो आयतार, ह्या आयताराक आमी बोणकोणींत आसलेल्यांचो उगडास करता. बोणकोणींत आसलेल्यांक आमी पाद्री तशेंच गृहस्थ मनीस भेट करतात. तांकां कुमन्यांव दितात, तांकां कुमसार करतात, तांकां नातालांच्या सुमयार वचोन गिफ्ट्स भेटयतात. आनी प्रिजन मिनिस्ट्री इज अंडर द कारितास गोवा, तांचे कला आसा. आनी जंय जंय गरज आसा थंय थंय तांकां बऱ्यो सवलती दितात. वता आसतना आमी जायते फावटी जायतें खावंक वतात तांकां. तांकां शिकपाक जरूय तर तरणाटी शिकपाक जाय, ग्रॅज्युएशन करूंक जाय, तांकां थंय शिकपाच्यो सवलती दितात. बोणकुणींत आसतनाच तांच्यांनी ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएशन करूं येता. बो करून कॉन्विक्स आहात ते थोड्यांक जायते तरेच्यो ट्रेड्स शिकयतात. कार्पेंट्री, मागीर टेलरींग, मागीर ड्रॉईंग, जायते कितें शिकयतात. कित्याक जायते जाण बरे मनाचे मनीस ते. एक चूक घडटा आनी चुकीक लागून जायते फावटी सजा भोगतात. जायते फावटी चूक पुरान घडना, दुसऱ्यांच्या चुकीक लागून आपूण सजा भोगतात. थंय आसात ते जायते इनोसंट, ते करूंक ना जाणी, पूण तें करूंक ना म्हूण जुईजाक पुरावे मेळनात. पुलिशेन FIR केला. जायते फावटी आमचे पुलीस तुमी जाणात, तांचे बुरोवप आनी तांचे केस मांडप तांकां कांयच ना एके भशेन. म्हणजे बोणकोणींत भोगतात जायते जाण इनोसंट. आनी तांचे लागीं बसून उलयता ते गोमता, तांणी कांयच खरेंच चूक करूंक ना. बावमुडीनो आज आमी घरा वयता आसतना मनान धरया, जेजू आमच्या लागीं विचारता निमणी जोडटे दिसा, हांव बोणकोणींत आसलो तुवें म्हाका बॅट दिली ना. हांव बोणकोणींत आसलो तुवें म्हाका बॅट दिली ना. हांव तानेल्लो, भुकेल्लो, विंगडो आसलो, हांव वाटसूर आसलो, हांव बोणकोणींत आसलो, तुवें म्हाका बॅट दिली ना. जायते फावटी आमचे बोणकोणींत आशिल्ले आमचे भाव वा आमच्यो भयणी आमकां जेजूचो उपकार. देखून पाप साहेब बोणकोणींत येता. रोमाक प्रेजांत आहात ते चोर आनी तांकां सेंटेन्स पडला म्हूण ते वायट म्हूण न्हय, थंय वेता आनी तेजे पांय धुता. निमाणे ब्रेस्ताराक पाप साहेब आपूण बोणकोणींत येता. आनी हे वर्स जुबली इयर 2025 पाप साहेबान मागलां आपूण वचून रोमांक प्रेजांवाचें दार उगडटलो. Beside the 4 doors of the basilicas, he will go and open the door of the prison. प्रेजांवाचें दार उगडटलो. तांकांय जुबली इयर, तांकांय देवाची काकूट, तांकांय देवाचें भोगसणें, तांकांय देवाचें बरेपण आसा म्हूण दाखोव. जुआंव पावल दुसरो आपल्याचेर फार सोडटलेशीं गेलो. ताका बेसांव दिलें आनी ताका सांगलें अधिकाऱ्यांक सोड ताका. आग्का म्हणटा तो, ही इज अ फ्री मॅन नाव, ही इज नो लॉंगर इन प्रिजन. पूण तो जेणी जिवीत बदल्लें आपलें, ओळखून घेतलें ताणें आपणे पाप साहेबाचेर फार सोडलो. पूण पाप साहेबान ताका सोडूंक ना, आपूण गेलो ताचेशी. जायते बोणकोणींत आशिल्ले भाव भयणीनो बरे मनीस. एक चूक जाता, कोणा लागीं जायना म्हूण ना, पूण तांकां भोगसणें आनी तांची सेवा जाय. आनी हेंच पवित्र सभा आख्ख्या संवसाराक करता. आमच्या गोंयांत आमी जायते फावटी कोलवाले बोणकोणींत वेता, तांची खबर घेता, तांकां आमचो मागण्यांचो आनी बुद्धीचो तेंको दिता. तांकां आमी भासायता एका दिसा तुमची सुटका जातली, पूण तीच चूक परतून करिनाका. समाजांत तुमकां मानून घेवंक जाय. समाजांत परतून तुमी
नागरीक कशी जिया. आयज आमी घरा वयता आसतना हें मनान दवरुया, बोडकुणीत आशिल्ल्या बसत मागुया, ताचें मन बदलून आनी बरे मनीस कशे समाजांत परतून समाजाचे वांगडी जावन आनी भोव करून तांचे गोच्च्यांनी तांकां ते आहात तशें मानून घेवन तांचे बसत मागुया. उबी रावया. सोत म्हणटा देवाक सुरपत विधान बापाक स्वर्गांत पृथ्वीच्या आगोस्तान जेजू क्रिस्ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्यावरवीं गोडबी संभावलो आंकवार मरिता आनी जल्मलो पोंचलो काल ताणें कोस सुसले ताका प्रकाशात जोडलो तो मेलो आनी जगांनी लिपिलो तो मेल्या मदीं देंवलो तिसरे दिसा मेल्लो जीवन जालो स्वर्गांत चडलो सोर विधान देवाच्या पितांची आनी मेल्यांची मुर्ती करून येतलो. सोत म्हणटा पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांच्या पातक्यांचे भक्षणे कुळीचें जिवन सासणेचें जिवीत. आमेन. भयणी भावंडो, थोडी आमची मागणी बापाक आतां आमी उबारया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हिंडाची मोगान सेवा करतना जायत्या प्रश्नांक आनी आडकोलीक फुडो करचो पडटा. असल्या वेळार तांणी देवाचेर आपलो पूर्ण बाबार दवरून बापाची कृपा तांकां मागुया. सरकारी मनशांनी जेजूचे शिकवणे प्रमाणे स्वतान नितीन आनी मोगान आपलो राजकरणीक कारभार चलोवंक आनी हे वरवीं आमचो समाज नवो करून बापाची कृपा तांकां मागुया. बोणकोणीन आसलोल्या पासत तशेंच समाजाच्या वायटान घुस्पलोल्यांक आमच्या बाबा भयणींनी आपलें जिवीत बदलून वायटाचो रस्तो सोडून बरो रस्तो धरून बापाची कृपा तांकां मागुया. बोणकोणीन वावर कोत्तल्यांक तशेंच प्रिझन मिनिस्ट्री गोवा ह्या व्हॉलंटियर्स हांकां जेजू भाशेन काल्तिकायेन आनी ल्हानविकायेन आपली सेवा करूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. बापा मोगळा रेजावंत बोणकुणीत आसले भाव भयणां बसवता आयज आमी किरीत भशेन मागता. जांचेर फॉर्मोण पडलां आपल्या काळजा मनाची बदलणी करून आनी जे अंडर ट्रायल्स आसात तांचे सगळें सोत दिश्टी पडूंक सोत रुजू जावं अशें बोणकुणीत आसलेल्यांक तशेंच तांचे गोच्च्यांक काळजा मनाची बदलणी फाव कर म्हणून मागता. क्रिस्ता आमचे सुम्या वरवीं. आमेन. बसय. भेटून एक आमी गायन गावया. सी 16 धुपाचो जसो पोरमोड पान 35.
C16, page 35. भयणी भावनो, ह्या आमच्या बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागत. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी शुभेच्छा जबाब सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेश्वरा आमचे बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजी काकुतीन तूंच आमच्या हातांत घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सरवणीचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्वपदवेदार आनी सासणाचे देवा, सर्व काळेन सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन भासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. पातका वरवीं तुजीं भुरगीं तुजी इश्टागत सोडून पयस गेली, तरी तुज्या पुताच्या रोगता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन तुवें तांकां परतून तुजे वेंगेन घेतली. जसो तुज्या पुतान आनी पवित्र आत्म्या बराबर तूं बापा संपूर्णायेन एक, तशीं ती संपूर्णायेन एक जावच्याक तुजे पवित्र सभेन तूं तांकां सांबाळटाय, एकठांयताय आनी तुज्या जिनसवार कर्तृत्वांनी तुजी जाणवाय वाखणच्याक तूं तांकां तुजी पोरजां जावंक आपयताय. तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर करताय. देखून देवदूतांच्या सोर दरबारां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इनेडी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड. तुमचे बसात समोर पोवची. तेसपरी जेवण जातूस आनी कास तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी यांतलें पियात, म्हजे रोगताची कास. नव्या आनी सासणीक कोरोराचें रगत. पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन बासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगात शेवतले आमा समेस्तां पवित्रात्मे वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा केपरी तुमी चेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या पापा साहेबा, फिलीप आमच्या बीश साहेबान सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडू. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव मनीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची येवेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटेन मांडो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. कुंवार मारी देवाची आनी आमचे माय सांगती तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन दोमदूत, आमचो आस्कारी भाग्योन मिंगेल, भाग्योन मॅक्सिमिलियन कोलबी आनी सोरकाळी तुका मनयल्यान सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्रात्म्याच्या एक पोणान सोर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या ससनांक. जेजून आमकां शिकयलेले मागणे म्हणून आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी वर मनशानूच रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपात कंदी सुटय आनी सर्वा कंदांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्म जांगबळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे परमणी तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूर चलयता सासणांच्या ससनांक. जिवन जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेली संवसाराचे पाप कटले आमची कबूल कर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप कटले आमची कबूल कर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. हो स्वर्गांतल्यान देवलेलो जिवो उंडो देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती.
येदाच्या जेवणात भोगतीपणी वांटूक घेतली आम्ही सुभागी. सोव्या तुवें म्हजें करूनचें म्हाका फावना पूण तशें एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांत शेवताना आमी गायन गावुया. म्हज्या जेवणाक येयात. D28 पान 60 आणि 2. D28 पेज 62. Moja Jonah Geyak, Baboy Koshi Basa, Moja Kuri Rokta, Koshi Dado Saya, Moja Jonah Geyak, Baboy Koshi Basa, Moja Kuri Rokta, Koshi Dado Saya. Gesù ci vituce, Gesù ci vituce, ci vituce, ci vituce. Gesù ci vituce, Tudzie zauni, ci witamcie. Gesù ci vituce, Ci witamcie. ci vituce, Zauni, ci witamcie. Gesù ci vituce, Tudzie zauni, ci witamcie. Mundo morun wata, जीवन morun wotsa, tumi cudo saya, dunia जीवन मोरा. Mundo morun wata, जीवन morun wotsa, tumi cudo saya, dunia जीवन मोरा. Gesù ci vituce, Gesù ci vituce, ci vituce, zauni, ci witamcie. Gesù ci vituce, Tudzie zauni, ci witamcie. Gesù ci vituce, Ci witamcie. ci vituce, Zauni, ci witamcie. Gesù ci vituce, Tudzie zauni, ci witamcie. Oce curi vangra, dunce pilam diat, oce rocta vangra, dunce pion diat, oce curi vangra, dunce pilam diat, oce rocta vangra, dunce pion diat. Gesù ci vituce, Gesù ci vituce, ci vituce, zauni, ci witamcie. Gesù ci vituce, Tudzie zauni, ci witamcie. Gesù ci
आमच्या फाटल्या सुमाराचें कलेक्शन जालां 85,100 रुपया 85,100. बुधवारा दीस जालां 5,600 रुपया 5,600. आनी पयल्या शुक्राराक जालां 16,000. तुमकां सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा हांव. आमी सेकंड कलेक्शन केल्लें आनी तेच परी एनवेलप्सां तुमकां दिल्लीं तें सगलें मेळून 1 लाख जालां. पाद्री पासत तुमी हुस्को दाखोवन उदारपणान तुमी दिल्ल्या पासत आमी तुमकां दिन वाचता. हें कलेक्शन आमी मॉन्त पियो de क्लेरो हाका पाठोवन दितले. जाणट्या पाद्रींक तांचीं वखदां दुयेंसांच्या वेळार तांकां आदार जावंक तें उपकारतलें. आमी दुसरें कलेक्शन काडलें 50 आनी 1,000 तितूंत आयल्यात. 50 आनी 1,320 रुपया 51,320 तुमकां सगल्यांक दिन वाचता. आयज पंचायत कळीत कोत्ता की ग्रामसभा आसा 10 वाजता. तालिगांव कम्युनिटी सेंटरान तुमी वेचचें म्हूण मागता हांव. कोमदा ते तालिगांव कळीत कोत्ता की 2025 ह्या वर्साक नवो प्रेजिडेंट वेंचून काडूंक तांच्यो वेंचणुको जातल्यो 10 वाजता आयज. आमच्या गोंयांत प्रिजन मिनिस्ट्री संडे आमी पाळटा. कोणकोणीत आसतल्यान पासत आमी मागुया. ते हास्त भोगता तांचेर फॉर्मोण पडलां पूण तांचें जिवीत सुदारूंक मागुया. आनी तांचे पासत जायते वावता जावं सरकार जावं हे पुलीस आनी हेर जेलीचे ऑथॉरिटी जावं NGO तातूंत आमचें बिस्माचें कारितास आहा तें वावुरता. तांचे पासत आमी मागुया. फुडल्या आयताराक ह्या वावरा खातीर प्रिजन मिनिस्ट्री टीम आमचे इगोर्जेंत येता. तांकां मागूंक हो वावर करूंक जायतो आदार जाय. दुडवांचो तशेंच मागण्यांचो. दुडवांचो आदार घेवंक ते येतले. उक्तेपणान तुमी ह्या वावरा पासत दिवचें. फाल्यां सोमारा दीस ऑगस्टाचे 12 कॅरिझमॅटीक प्रेयर ग्रूप हांचे फुडारी वेंचून काडूंक वेंचणुको आसतले टू इलेक्ट द लिडर फॉर द कॅरिझमॅटीक प्रेयर ग्रूप इलेक्शन्स. सदांचे परी 5-15 तेस उपरांत प्रेज एंड वर्शीप मागीर उलोवपां आसतलीं आनी मागीर वेंचणुको तुमी मागण्यांक येवचें म्हूण आमी मागता. मंगळारा दीस ऑगस्टाचे 13 बो मॉर्त सायबणीची परब. बुधवारा दीस ऑगस्टाचे 14 बाग्योन मॅक्सिमिलियन कोल्बे ह्या मार्तिरीची परब. तो बणकोणीत रावलो पूण ताणें सदांच देवाचो आनी पेल्याचो मोग केलो. आमी स्वतंत्र आहात. आमकां कसली बणकोण ना. देवाचो मोग करुया आनी पेल्याची सेवा चाकरी आमी करुया. बेरेस्तारा दीस ऑगस्टाचे 15 आंकवार मारेच्या सरगार वरणाची परब आनी भारत मातेचो 77वो स्वतंत्रायेचो दीस 77th इंडिपेंडन्स डे अँड सोलेमनिटी ऑफ द असम्पशन ऑफ द ब्लेसेड वर्जिन मेरी. ते दीस सोंत सगल्यांनी कातोलकांनी मिसाक वेचो कायदो आसा. होली डे ऑफ ऑब्लिकेशन. त्या पासत मिसां ह्या परी 6:30 वाजता इगोर्जेंत PPC मंडावळ करतले. 7:30 वाजता केरांत कपेलांत. 8 वाजता इगोर्जेंत SSVP अँड विमेन ऑफ होप ही मंडावळ करतली. आनी 9:15 वाजता इंग्लेज भाशेन मीस आसतलें. त्या दिसाक मिसाक वेचे म्हूण आमी मागता. ऑगस्टाचे 15 त्याच दिसाक SSVP आनी विमेन ऑफ होप आपलो दीस पाळटात. SSVP सुरू जाल्यार 40 आनी 5 वर्सां बसतात जाल्यार विमेन ऑफ होप जाल्यार सुरू केल्यार 5 वर्सां ती पाळटात. तांचे पासत मागुया. आनी 8 वरांचे मीस ह्या नात्यान तांचे वर्साचे दीस देखून ह्या नात्यान ती मीस भेटयतली. तुमचे कोण गरीब दुबळी धाकटे आहात SSVPक सांगात. ती चवकशी करून तांकां बत्ती करतली. आतां जायतीं मरनां जाल्यांत जायत्यांनी आपले घोव सांडले. मेनी हॅव लॉस्ट देयर हजबंड्स. सांगात विमेन ऑफ होप आहा तांकां. ती भेट करतली तांकां बुजवण दितली आनी फावो जाल्यार तिवूय बत्ती करतली. त्या दिसाचें कलेक्शन 15 ऑगस्टचें कलेक्शन जाता तें आमी मिशन ऑफ दमान हाका भेटयतले. दादरा नगर हवेलीन जायतो मिशनरी आमची डायसीस न्हय फकत गोंयांकूच पूण आमचें डायसीसचें नांव गोवा एंड दामान. दामान इन्क्लुड्स दीव दादरा नगर हवेली. दीव सिटी बरी आसत पूण तितूंत आनी जायते खेडे गांव आसात जे जायते गरीब. आमची गोंयची आर्चडायसीस थंय इस्कॉलां चलयता, बोर्डींग घालता, हॉस्पिटलांक घालता आनी जायतो वावर करता. तुमी वचात दियात. तुमी येयात त्या मिसाक आनी दियात तुमचो तेंको कलेक्शनां उदारपणान दियात. आमचींच भाव भयणां तीं. आमीच चलोवपाची. जितली दिवसीस आमची तितली तांची. सांजे 3 वाजता आमची तरणाटी पॅरीश यूथ घडून हाडटात युनिटी कप. हो वर्सावडीचो कार्यक्रम आमी करता. सगल्यांनी एकठांय जावन वांटो घेवंक मागता. हो उत्सव खुशालकायेन आमी पाळुया.
आमचे तरेतरेचे ट्रेडिशनल स्वीट्स घेवन येतात वाड्या वाड्यांतलीं भाव भयणां उपकार करून तांणी मोगान केले वस्तू चाखून घेयात जावं पातोळ्यो जावं फिलोज आले बेले मानोस पुडे आनी जायतें आसतलें तुमी हाडचें आनी PPC मेंबरां बरोबर तुमी करूंक आदार दिवचो नाजाल्यार PPC मेंबरान दोग तीग जाण वावुरतात इतल्या जाणांक पातोळी करूंक इतल्या जाणांक वोन करून तुमी जायते आमगे वाडे व्हडे सो मातशें आदार दिवचो सगल्यांचें फेस्त सगलीं बराबर वावरुया शुक्रारा दीस ऑगस्टाचे 16 सांजे 6 वाजता मीस आनी परम संस्काराक सायलंट एडोरेशन आशिर्वाद 8 वाजता सोनवारा दीस ऑगस्टाचे 17 ऑल्टर सवत जमात 3:30 वाजता इंग्लीश मीस 6 वाजता फुडल्या आयताराक तावन म्हणजे ऑगस्टाचे 18 तावन कोणसाचे परबेक व कोणसाच्या फेस्ताक आमी आमची 3 दिसांची त्रिधूम ओत्मीक तयारी सुरू करता सांजे तेस 5:30 वाजता आनी उपरांत मीस ह्या वर्सा फादर हेनरी फाल्कांव हाचो भाव लॉरेन्स फाल्कांव कोता देखून फादर हेनरीकूच सांगलां ही तयारी आनी परबेच्या मिसाची जबाबदारी घेवंक तेका लागून फादर हेनरी रेतिराच्या घरांत रिट्रीट सेंटरान देखून ताचे बराबर आसलेले पाद्री येतले पयलो दीस फादर सांतुनीन दुसरो दीस फादर ओनासीस आनी तिसरो दीस फादर लेझली येतलो मागता सगल्यांनी येवचें देव आम सदांच उदारपणान बरें पीक दिता बरीं जमणीचीं फळां उत्पन्न करता देवाक दिनवास सोंक येवया कोणसांचें फेस्त जें वर्साच्या वर्सा 21 तारखेर येता ह्या वर्साक धांचें मीस जें परबेचें मीस जातलें आमचो आदारी बिस साहेब संभ्रमतलो तो ह्या गांवांत कूर वावुरला आनी आमचो कायदो ताका हाडून सत्कार करून सो कोणसांचें फेस्त एक नीब ताका हाडूंक फेस्ताचें मीस ताणें करचें आनी आमी सत्कार ताका करतना वील फेलिसिटेट हिम फॉर द फीस्ट मास वेन ही कम्स टू सेलिब्रेट द फीस्ट मास याद सगलीं कित्याक तो आमकां ताणें सेवा दिल्या आमचे बराबर रावन सांगाती तो वावुरला हांव जाणा जाय जाण तितूंत हॉलिडे घेताय सो फेस्ता मिसा येवया आदी मिसां आहा 10 व्हडले मीस पयले आहा 6, 7, 8, 9, 15 कोणसांचे आशिर्वाद आनी हो कुटुंब लॉरेन्स फेल्कांव फादर हेनरी तांकां आमच्या मागण्यांत दवरुया परबे समया तारीगांवचो परचड उजवाडाक येता तुमचे आर्टिकल्स पोयम्स आनी बरोवपान तशेंच बेस्ट विचीस एडवर्टायज दिवंक आमी मागता फेस्ता दिसाक तियात्र जातलो मोग आनी विस्वास सांजे 7:30 वाजता दाखयता हो तियात्र पिटरवाज आनी ताचे सांगाती ड्रामेटीक ट्रूप आहात ती सगलीं येवन वांटो घेवंक टिकेटी फकत 150 रुपया तियात्र आमच्या हॉलांत जातलो CMM पॉलिक्लिनीक आल्तीन घडून हाडटात ओस्तोऱ्यांक विमेन फ्री मेडिकल कॅम्प हें फकत ओस्तोऱ्यांक आनी चेडवांक आनी वांटो घेवंक मागता आयतारा 25 ऑगस्टाचे सकाळीं 8 टावन ब्लड टू टेस्ट ते करतले रेजिस्ट्रेशन फी 100 रुपीज आनी कसलें कॅम्प कितें तें ताची म्हायती आमी नोटीस बोर्डार घाल्या तुमी पडचें फादर डॉक्टर रुबन देसा आनी हेर ताचे सांगाती दोतोर आसतले ऑगस्टाचे 28 तावन 10 बुधवारांची भोगती पेरपेत सुकोरीच्या मनांक आमी सुरू करता 10 वेनिसडे डिवोशन इन ऑनर ऑफ आर लेडी ऑफ पर्पेच्युअल साकर तेज 5:30 आनी मागीर त्या उपरांत मीस तशेंच 30 तावन मोन सायबणीची नोवेनां सुरू जातात आर लेडी ऑफ माउंट ह्या उत्सवीक वर्सां सगलीं भोगतीपणान वांटो घेवया फुडल्या आयतारा मिसाची मांडावळ करूंक गालीन बोंदेन दोंदरे 6:30 पॅरीश यूथ 8 कॅटेकिस्टान 9:15 सांजे 5:30 वाजता प्रे ग्रूप आनी ते दीस म्हणजे फुडल्या आयतारा सांजे आमची पयली तयारी पणसाच्या फेस्ताक सदांची परी 10:30 ते 12 पर्यंत एल्कोहोलीक एनॉनिमस समात उबी रावया प्रार्थुया भोव मोगाल बाप्पा तुज्या पुताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय ह्या जेवणाच्या बोडान दिसान दीस तुजो उपकार आमच्या भाव भयणां सगळें पळोवंक आनी सदांच तांची मोगान सेवा करूंक आमकां आयती कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं तुमचे सवय आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडोपकार मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया F23 वचूया 5 आनी 6 F23 पेज 96.
शिदोऱ्यो वेव्हारांत घालुया एकली